नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भेट दिले कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमी कारवाराक भेट दिली ना जाल्यार हे राजकारणाचे एक षडयंत्र असा असे समाजसेवक माधव नाईक हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात आज शनिवाराक प्रेस मिटिंगात उलयले माधव नाईक हेमी सांगले। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई जिल्ह्यात येऊन अंकोला आणि यल्लापूर मात्र भेट दिले जाल्यार कारवारात येईल ना। कर्नाटक राज्या भितर कारवारच्या कद्रा आणि मल्लापूर भागात हुंवारान आणि पावसान खूप इतले लुकसाण झाला, खूप लोकांनी घर पडली, पण मुख्यमंत्री कारवारात भेट दिली ना। अंकोलापर्यंत येले, अंकोला येईल म्हणून बेजार ना, अंकोलात बी खूप नुकसान झाला, लोक त्रासात आसात, पण कारवार येईल ना जाल्ले हे एक राजकारणाचे षडयंत्र असा असे दिसून येता। तेमका कारवारात मुद्दाम जावन हाडले ना। एक वेळार कारवार येयल्यार मेडिकल कॉलेजाचे नवीन बिल्डिंग बांधूक मुहूर्त पुजा करचे पडत आशिल्ले आणि मल्लापुरात MLA विरुद्ध आवाज येते असा। अकस्मात मुख्यमंत्री मल्लापुरा येयल्यार MLA विरुद्ध लोक आवाज करत आशिल्ले आणि तेजेन MLAली मर्याद वयत आशिल्ली हे एक कारण। आणि मेडिकल कॉलेजाचे नवीन बिल्डिंग मुहूर्त पुजा तेमी केल्यार हेमका पर्सेंटेज मेळचो बंद जात आशिल्लो अशें आनी एक कारण जावन आसा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमी बरे आणि सरळ मनीस आसात जाल्यार हांच्या अधिकारात आशिल्ल्या राजकारणाच्या लोकांन कारवारात येवूंक दिले ना। आपले सगळे खरे विषय भायर पडतले म्हणून घेवन तेमकां अंकोलच्यान वापस वयचे कार्यक्रम रचयले अशें माधव नाईक हेमी सांगले। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई पयर अंकोला येऊन गेला, म्हणजे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात विजिट दिता म्हणून सांगितले, कारवार बी दिता म्हणून सांगितले पहिले, पूण यल्लापूर आयले, अंकोला आयले, पूण कारवार गेला। पूण कारवार येवं जाय आशिल्लें, कारवार हेडक्वॉर्टर आशिल्लें, DC ऑफिस हांगा आसा, सगळे वेवस्था हांगा आसा, हांगा येवं जाय आशिल्लें, हांगा प्रॉब्लम सगळ्या परस जास्ती आसा, हांगा येवं जाय आशिल्लें, पूण हांगा मुद्दाम ताका मुद्दाम सांगचे आसा। कित्याक काय म्हणत हांगा आयल्यार मेडिकल कॉलेजाचे ज्यो कट्टडाचे भूमी पूजा आसा ते करचे पडटले आणि हांगा कितें आसा मल्लापूर भागात आमच्या शासका विरुद्ध ऑलरेडी आतां सगळे कडेन आवाज उठोवला जाला, ते मागीर येवन क्वेश्चन करतले, ते मागीर शासकाक मुखभंग जाताले म्हूण सांगून ताका हाडचो प्रयत्न केलो ना। तेंच्यानूच हांगा एक शंकुस्थापन करचे जाता आशिल्ली ऑनलायना भितर हें केलें ना। ते केन्ना कित्याक म्हूण सांगता ते अकस्मात केल्यार ते मुवमेंट ते पर्संटेज वयता पळय तेजे खातीर केला अशें दिसता म्हाका। उपस्थित आशिल्ले वडील वकील KR देसाई हेमी उलोवन सांगले, जिल्ह्यात खंयचेय बी सुदारणा काम येयल्यार तेतूंत कायद्या प्रमाणे टेंडर आपोवन कॉन्ट्रॅक्ट दिवं जाय आणि हे कार्य पारदर्शक जावं जाय। कोणाले राजकारणी लोकांले दबावात येवन अधिकारी लोकांन बेकायदेशीर काम करूंक जायना अशें तेमी सांगले। तशेंच कोरोना थर्ड वेव येते आसा अशें सांगते आसात, पण सद्याक वॅक्सीन मेळटेत ना, अशें जाल्यार मुखार येवच्या थर्ड वेव भितर लोकांले जीव हानी जातले अशें दिसून येते आसा। तशें म्हणून घेवन सरकारान पहिले वॅक्सीन सगळ्या लोकांक मेळूं सारके क्रम घेवंक जाय म्हणून तेमी सांगले। आणि कारवारात एक लॉ कॉलेज जावं जाय, कारण जिल्ह्यात लॉ कॉलेज ना जाल्ल्यान हांच्यान विद्यार्थी दुसऱ्या जिल्ह्यात वयची परिस्थिती आसा। तशें म्हणून हिंगा सरकारी लॉ कॉलेज जावं जाय म्हणून घेवन वडील वकील KR देसाई हेमी मागणी केली। सरकारान कानून केला कर्नाटका ट्रान्सपरंटी आमच्या कर्नाटक सरकाराचे सेंट्रल बी आसा त्या पारदर्शक जावका म्हणटातून सगळ्याक टेंडर आपोवन घेवन समज तेजे कायदे प्रमाणे सगळ्याक तेजे हे लोकांना ओपन तेजे भितर कसले भानगड जावचे कितें जावचें नसो ह्या दृश्टीन एक बऱ्या उद्देशान तो कानून केल्लो आसा। आणि कोणी जरी ते काम करचे आसा, कामगारी कोणाक दिवचे आसा, टेंडर दिवचे आसा, ते सरळ रितीन पारदर्शक जावचे पडटा आणि त्या कायद्या सकलच ते करता। ते एक खंयचे शासक जावं किंवा एक MP जावं म्हळ्यार मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जावं कोणी ह्या लोकांक स्वताचे एक आमगे वैयक्तीक अधिकार उपयोग करून दिवचे जायना कोणा दुसऱ्या बिसऱ्याक। अशें सेकंड आले आणि मुर्ने आले आसा कोरोनाचे तेजे बद्दल कितें जालां वॅक्सीन अगदी सगळे कडेन आतां परत बंद जाला आणि जर तिसरे जे कोरोना हे तिसरे टायम तेजे बद्दल बंदोबस्त करे सारके काही ना आणि लोकांले जीव हेजे भितर वता निकी आसा। त्या निमित्त सरकारान पयली ताबडतोब ती वॅक्सिनाची व्यवस्था सगळ्याक मेळचे सारकी करता आणि कारवारा भितर जे आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा आपले, परंतु हांगा अजून पर्यंत लॉ कॉलेज एक सुद्दां ना। बाकी मंगळूर डिस्ट्रिक्ट लागू जाले, त्या बाजून हुबळी आसा, थंय 6-8 कॉलेज आसा लॉ कॉलेज, परंतु आमगेले दुर्ले म्हळ्यार आमगे खंयचे आज पर्यंत प्रतिनिधी हेजे बद्दल हे बी केले ना। जाल्यार राणेन एक केल्लो, ते राणेन केल्ले ते तुगेले
लॉ कॉलेज बंद झालं आहे. परंतु आता ताबडतोब सरकारान हेजे बद्दल एक व्यवस्था करता. कित्याक म्हळ्यार युनिवर्सिटी आमगेली उबळी जाल्ली आसा लॉ कॉलेजाची, लॉ युनिवर्सिटी जाला आनी आमगेले लागीं लक्त जे उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट आसा हुबळीक हांगा एक लॉ कॉलेज करच्याक सरकारान ताबडतोब आमगे कर्नाटक सरकारान एक्शन घेवका आनी तेजे बद्दल हांव तांकां अगदी वताय करता आनी तांकां प्रेशर करता. 2 मोटरसायकलमध्ये कधी झाल्या अपघातात मोटरसायकल्सवर जखमी झाली घटना गोवा बेळगाव महामार्गाच्या राशील्या अकरळी लागी घडली. गोवा बेळगाव महामार्गाच्या राशील्या अकरळी लागी 2 मोटरसायकल एकमेकाचेर आदळून मोटरसायकल्सवर जखमी झाली घटना शनिवार दनपारा 2 वाजता घडली. ही घटना खानापूर तालुक्यात घडली. जाल्यार बी ॲम्ब्युलन्स ना आशिल्ल्यान जोयडा तहसीलदार आणि जोयडा CPI दयानंद हेमी घटनास्थळी वचून जखमी झालेल्या लोकांक खाजगी वाहनांतल्यान हॉस्पिटलात पावयले. या अपघातात नागेश झिंगडे जांबोटी तशेंच सीताराम गावकर रामनगर हेमी खूप जखमी जाल्ल्यान तेमकां उपचारासाठी बेळगाव हांगा व्हयलात. हो अपघात जाल्ली जागा रस्तो समान ना आशिल्ल्यान अपघात जाते रावता. जाल्यार या भागात पूर्वसूचना दिवचे पाटी नाजाल्यार रिफ्लेक्टर लावू जाय असे लोक सांगते आसात. दहा 15 कडेन डोंगर कोसळिल्ल्यान राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाचे संपर्क तुटला. दिवस रात्र दुरुस्त कार्य सुरू असा. जाल्यार डोंगरान परत तोंड उगडिल्ल्यान जिल्हा प्रशासनाक परत संपर्क करूक त्रास जाते असा. हो महामार्ग समुद्र किनारपट्टी आणि घाटावेले प्रदेशाक मेळयचो प्रमुख महामार्ग जावन आसा. सद्या हजारांची वाहन संचार करचे ह्या महामार्गाचेर गेल्ल्या 1 आठवड्या फाटी 10-15 कडेन डोंगर कोसळून संपर्क तुटचे सारखे झाले. हय, उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आठवड्या पयलीं पडिल्ल्या अरंधारी पावसान हुंवार येयलो एक जाल्यार डोंगर कोसळून खूब इतले अवघड घडले. तेतूंतच उत्तर कर्नाटक आनी समुद्र किनारपट्टी प्रदेशाक संपर्क करचो अंकोला हुबळी राष्ट्रीय महामार्ग अर्बैल घाट प्रदेशात 10-15 कडेन डोंगर कोसळून येवन वाहन संचार संपूर्ण बंद जाला. तेजेन गरजेचे वस्तू हाडूक किंवा व्हरूंक मार्ग ना जाला. पण हुंवाराची परिस्थिती पळोवंक मुख्यमंत्री ह्या मार्गानच जिल्ह्याक येवचे आशिल्ल्यान तुर्ताक ल्हान वाहन संचार करचे सारखे हो रस्तो दुरुस्ती केलो. जाल्यार घाटार थोडे कडेन 100 पेक्षा जास्त फूट अगड अर्धाच अर्ध महामार्ग कोसळून पडिल्ल्यान रस्तो परत करचे व्हड सवाल जावन आसा. 16 किलोमीटर महामार्ग पाड जाला आणि 14 कडेन डोंगर कोसळला. 2 कडे तर खूबच डोंगर कोसळला. सद्याक पावस सरचपर्यंत ह्या महामार्गाचेर डोंगर कोसळटे रावची शक्यता आसा. तेजेन सद्याक तात्पुरतीक दुरुस्ती कार्य करतले आणि तात्पुरतीक दुरुस्ती कार्य करूक सुमार 2 करोड रुपयाची गरज आसा आणि शाश्वत रस्तो करूक 90 कोटी रुपयाची गरज आसा असे अधिकारी सांगतात. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ಗೆ 70 to 90 crores रफली एस्टिमेट ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. लोकांकडे कामा गेल त्यांना ट्रॅक्टर अंगावयल्यान वचून गंभीर जखमी झाल्या एक गरीब कुटुंबातल्या युवकाली काणी ऐकल्यार कोणाले बी हृदय करगोक जाय. या युवकाक वाचोवक तेगेल बापान कितले त्रास काढले जाल्यार अखेरीक कोण पावलो आणि आता या युवकाली परिस्थिती कशी असा हे पळोवचे खातीर पळया ही स्टोरी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आदिवासी समाजात येवचो एक समाज म्हणल्यार सिद्धी समाज. हो समाज अजूनही गरिबीच्या रेषेपेक्षा खूप सकल असा. जास्त हो समाज जंगलात किंवा खेड्या गावात रावता. ह्या समाजात हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन असे सगळे धर्माचे लोक असतात. कुली शेती करून हो समाज आपले जीवन करता. असल्या सिद्धी समाजाचो एक युवक
लोकांगेर कामाक गेले तेन्ना एक अपघातात पडलो. ह्या अपघातात हो युवक गंभीर जखमी जालो. पण कामाक आपोवन घेयले सावकारान जाल्ली खरी हकीकत सांगून इलाज करचे सोडून घेवन पावसान घराची वणत कोसळून घेवन जखमी जाला म्हणून घेवन खोटें सांगलो आनी युवकाक तेगेल्या घरा व्हरून घेवन पावयलो आनी घराची एक वणत थोडीशी कोसळून उडयलो. अंकोला तालुक्याच्या कल्लेश्वर कम्माणी गांवचो 28 वर्स वयाचो युवक राघवेंद्र कृष्णा सिद्धी ट्रॅक्टर अपघातात मूत्र नर कट जावन घेवन चिंताजनक स्थितीत आसा. हो कोणागेर कामाक गेल्लो आनी कितें जालें म्हणून घेवन तेगेर आत्ते गौरी टी सिद्धी कितें सांगता आयकया. हो पूत मागेलो ह्यो राघवेंद्र कृष्णा सिद्धी म्हणून सांगून आनी ते दीपक पुंडलीक नायकाच्या ट्रॅक्टर केन्ना बी कामाक वयते आशिल्लो. फातरा लोड भरले मी चिऱ्या फातरा लोड चिऱ्या फातरा लोड भरून ते घरा कडेन वचून खाली करून येता आसतना हेगे ट्रॅक्टर कितें फुडें हेगेल्या आंगाचेर ट्रॅक्टर चडला राघू कृष्णा हेज्या राघूच्या पांयाचेर. मागीर हेणें कितें केलें आमकां सांगनासतना एम्बुलन्साक फोन करून दीपकान हेका अंकोला धाडला. दीपकान फोन केल्लो तेन्ना एम्बुलन्स आयिल्ल्या तेन्ना आमकां आयिल्ले खबर आसा हेका घेवन गेला जाल्यार कितें सांगला तेणें वळत पडली म्हणून सांगला. थंय वचून पळयला घरा कडेन उदक भरला सगळा वळत पडलें आसा. आनी मागीर कितें काय सांगल्यार आमगेले खंदाय इलाके बी येयल्ले थंय खंदाय इलाके येवन घरा कडेन पुराय पळोवन गेले फोटो बी मारले जाल्यार वळत पडली ना. खंदाय इलाके बी सांगलें वळत पडलें ना खंयच्या लोकांक बी आनी ताका कितकी जाला आमगे घरा वटेन कितें जालें ना आमी सांग. पंचायत बी येयले पंचायत येवन बी थंय पळयले घर पडलें ना म्हणटा. एक्सिडेंट केस म्हणून घेवन हॉस्पिटलांत सांगनासतना वणत पडून घेवन जखमी जालो म्हणून घेवन हॉस्पिटलांत सांगलें. तेजेन पोलीस केस बी जाली ना. आपूण आतां सेफ जालो म्हूण समजून त्या युवकाक अंकोला हॉस्पिटलांत सोडून घेवन कामाक आपिल्लो व्यक्ती गेलो. त्या गंभीर जखमी जाल्ल्या युवकाक अंकोलाच्या हॉस्पिटलाच्यान कारवार जिल्हा हॉस्पिटलांत हाडले. तेन्ना त्या युवकाल्या मुत्रांत रगत येते आशिल्ले. कारवार सिव्हिल हॉस्पिटलांत नेरोलॉजिस्ट डॉक्टर कोण ना जाल्ल्यान कारवारच्यान दुसऱ्या हॉस्पिटलाक व्हरूंक सांगले. गरीब कुटुंबाच्या ह्या युवका कडेन आनी ह्या कुटुंबा कडेन पयशे बी ना आशिल्ले आनी कोणाक सांगया म्हणल्यार मोबायल फोन बी ना. असल्या परिस्थितीत कारवारच्या सिव्हिल हॉस्पिटलांत एक पेशंटान माधव नायकाक कळयले आनी परिस्थिती कितें म्हणून घेवन माहिती दिली. माधव नायक हॉस्पिटलांत येवन रेडक्रॉस संघटने वतीन ताबडतोब एक ॲम्ब्युलन्स हाडून घेवन आनी जखमी जाल्ल्या युवकाल्या बापायला हातीत थोडे पयशे दिवन तेमकां मंगळूरच्या वेनलॉक हॉस्पिटलांत धाडले. एम्बुलन्साक आनी हातीक बी पयशे दिवन धाडले नाजाल्यार आज म्हगेलो भाव पूत हातीक मेळना आशिल्लो आमगेल्या तेन्ना आमकां व्हडले हेल्प केले तेमी आमगेलो वाट्याक देव जाले. मागीर मंगळूर वटून सांगले फोन करून आनी असलो असलो सिद्धी येता आसा राघवेंद्र कृष्णा सिद्धी आनी ताका तुमी कुडले कितें करा म्हूण सांगून मागीर ते माधव नायक सरान फोन करतरी आमकां ऑपरेशन केलें. आनी रेडक्रॉस संघटनेचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले जिल्हाधिकारी आमकां सांगून वेनलॉक हॉस्पिटलांत कॉल करून घेवन गरीब युवकाक इलाज बरे करून करूंक सांगा म्हणून विनंती केले. तशेंच मंगळूरच्या DHOक हेमी बी माहिती दिले. आनी मुख्य म्हणल्यार MLC शांताराम सिद्धी आमकां कॉल करून घेवन युवकाक इलाज करूंक हॉस्पिटलांत उलय म्हणून घेवन बी विनंती केले. पण तेमी सगळ्यान हॉस्पिटलांत कॉल केले की ना ते कळून येयलें ना. मूत्र नराचें ऑपरेशन करून जखमी युवकाक डिस्चार्ज करून धाड. ऑपरेशन जालें मागीर ताका मुत्राक पायप घालून सोडून मागीर हेरे सामो वयतर सांगलें ताका आनी कसले हे दिवसाक येना स्टेटमेंट करले ना तेगेले किडनी गेला आनी तुमी ताका आतां येवन म्हयन्याक पेटी येवन पायप एक चेंज करा आनी तेगेले कितें करचो येना तेगेले लायफ गेलो तेगे किडनी फेल जाला आमी सांगून आमकां डॉक्टर सांगलो. मागीर तितले केले आमी पळोवया कितें तरी करता सांगून आमी घरा येयले हेमकां सोडून तेगेले नंतर आमगेले फाटोफाट हेमकां तेमी डिस्चार्ज करून सोडले. हेमगेर हातीत 5 पयसो बी ना जाल्यार कितें पयलीं दिल्ले आमगेले माधव नायक सरान दिल्ले खंय पयशे आशिल्ले वयता आसतना अंकोलसून कारवारसून वयता आसतना गाडी खर्चाक दिले आनी एक मनशान दिले ना. तेमी नंतर दिल्ले हाडले वाटेर मागीर भाव आनी भाव पूत रावका आशिल्ले मागीर तितले जाले तेमी दिले पयशांनी आमी मंगळूरतल्यान बसाचेर ताका फाटीर ओडून घेवन येयलो मागेलो भाव आनी हिंगा कुमटा बस स्टँडात रात उजेड त्या पेशंटाक तसल्या पेशंटाक घेवन कुमटा बस स्टँडात पडलो. कुमटा बस स्टँडार पडून सकाळी आनी फाटीर चडून घेवन बस कंडक्टरान कितें हेल्प केलें आसता त्या बसाचेर रामनगोळा उतरून घेवन थंयसून मागीर रामनगोळा वचून बस स्टँडार वचून तेमी
पडून नाशिल्ले खूब वृद्ध आणि अनक्षरस्थ बापायक कितें करचें म्हणून कळनासतना कोणाक माहिती दिवूंक बी जायनासतना ऑपरेशन जाल्ल्या आपल्या पुताक बसाचेर कुमटा पर्यंत हाडले. ते बी पुताक खांदार घेवन कुमटा बस स्टँडाचेर रात्रीन पाविल्ल्यान रातभर बस स्टँडाचेर तेमी रावले. सकाळी दुसरी बस धरून कल्लेश्वर येवन घेवन बस स्टॉपाचेर रावले. तेन्ना थंयच्या PDO ही माहिती कळून घेवन तेमी माधव नायकाक कॉल करून घेवन माहिती दिली आणि ॲम्ब्युलन्स करून घेवन परत तेमकां कारवारच्या सिव्हिल हॉस्पिटलांत धाडून दिले. आतां तो युवक इलाजेचेर मात्र सुदारण जाला. तशेंच हे प्रकरण बी एक्सिडेंट म्हणून घेवन प्रकरण दाखल जाला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 75 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 75 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 10, अंकोला 14, कुमटा 16, होन्नावर 17, भटकळ 7, शिर्शी 6, सिद्धापूर 3, यल्लापूर 1 आणि जोयडात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 53,191 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 52,037 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 424 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 730 लोकांले मरण झाला. आयचे इतलत न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.